पंचायतीची परवानगी नासतना विदाउट परमिशन ऑफ दीस पंचायत तेणी हे 2 शेकां अलॉट केल्या आमचे बिचीचेर ओके आनी आमकां हें करून बायपास करून पंचायतीक बायपास करून सरकारान हे 2 शेकां बिचीर अलॉट केलेलीं आसा आनी ह्या लोकांक आनी गांवांक तशें म्हाका माय पर्सनल म्हाका ही शेकां हिंगा नाका तुमकां खबर आहा शेकांचो कितें विद्वाद जाला पळय तो आख्ख्या गोंयान ओके म्हाका तेजे वयर उलोवपाक नाका पूण म्हाजो गांवचो लोक बी आर फिशरमॅन आमी आयज भुरगेपणार सोडया हे नुस्त्याचें धंदो करून आमी पोट भरलेलें आनी ह्या जाग्याचेर आमी हे आतां तो नुस्तें कमी जावन गेलेलें आहा देखून नुस्तें आमी पळयना पूण ह्या जाग्याचेर आमी नुस्तें सुकयता ह्या सगळ्या तेंपाक आतां सोडया तें एप्रिलाक लागून आनीक कसलेंय तुफान जालें जाल्यार होच आमकां जागो आहा आमची व्हडी धाकटे बोटी वयर काडपाक आनी त्याच जाग्याचेर आयज सरकार विचार करून नासतना ह्या आमच्या हारवी भावाचो ओके हो सरकार आयज थिंगा शेकां अलॉट करता तेणें एक सरकाराक म्हाजें एकूच मागणें आमकां एक कन्सिडर करपाचें एक एप्लिकेशन कोणाचें येयलां जाल्यार थ्रू पंचायत एक आमचे व्यूज लोकांचे घेवन एक करपाचें आसलें आमकां बायपास केलें तें ओड चूक कित्याक लोक समजता कितें लोक समजना सगळेच एड्युकेटेड हिंगा ना हे पॉलिसी करता कॅबिनेट पॉलिसी म्हणटा हे पॉलिसी ते पॉलिसी आनी आम म्हणटा ही पॉलिसी जाल्यार आमकां आनी कित्याक तेंकां हें धाडटा तुमीच करा न्हू ही इलेक्टेड बॉडी आनी कित्याक वाय वी नीड दीस पंचायत इफ दे कॅन रन द शो फ्रॉम सेंटर से फ्रॉम पेंजीम or from Porvorim, why this elected body dissolve them? इतलेंच माझे मागणें ओके आनी आमी थिंगा सायडीक फादर इन द चर्च ऑथॉरिटीज जिजस अनादर चॅपल थिंगा व्हडलें फेस्त जाता फर्स्ट फिस्ट आफ्टर इस्टर आख्ख्या गोंयान आनी त्या फेस्ताक सुटये त्या चॅपलाक सान हें शेक 60 मिटर्स लागून ना सो फादर इन आपणाचें हें आपणाची हेजें ऑब्जेक्शन म्हाका घायलें हांवें तेंच ऑब्जेक्शन ट्युरिजमाक फॉवर्ड केलेलें आसा आनी लोकांनी 300 लोकांनी सायनी मारून ऑब्जेक्शन घालेलें आहा तें आमी ट्युरिजमाक घालें वी आर वेटिंग ऑन ट्युरिजम वॉट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक सो होप बेटर सेन्स प्रिवेल ऑन दीस गव्हर्मेंट आनी लोकांचे हेज्या प्रमाणे मागण्या प्रमाणे ही शेकां एक रिवोक करपाचें लायसन्सां